नमो नमो मोरये मोकाळ आमचे शिकाये मान तुका होगलाप तुका हरसून गायता तुका माय तू आम्हा सर्वांची माय मोकाळ भुरग्यांची आयक तू मागणी आमची दिसका काकृतीची नमो नमो मोरये मोकाळ आमचे शिकाये मान तुका होगलाप तुका हरसून गायता तुका बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सोवे आसू जेजू क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या बाबा भयणीनो आज इगर्ज माता लोटसाची भाग्यवान आमकां मोरयेची स्मरण करता आयची लितुर्जी आमकां देवाची कृपा जोडून आमची काळजां मनां उक्ते करूंक उलो दिता आमी फातां करतना आदाव आनी एवे बरी देवाक आविदेय जावन चलता मात्र न्ही ह्या पातका वरवीं आमकां सर्गाची दारां दामतात पूण देवा बरी केदला हेरांतय हुस्को दवरून तांचो मोग करून तांकां आमी बरें मागता खंडीत जावन देवाची कृपा जोडूंक आमी फावो जाता तर मोगाच्या न्हू फातकाचो गुलाम जायनासतना संस्कारांनी लाभची कृपा जोडूंक मोरये माये मुखांत जेजूची मजत ह्या मिसा वेळार आमी मागया सांगता म्हणुया हांव पातके देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्हे आवसर सांगता मनाचे तोंडार सरो वायट धरो आनी बरें सरो हांवें जायते पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून म्हाका सदांच सामकार करये सगळ्या देवतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागे विनंती करात मोन प्रार्थना मागता सर पदवीदा देव आमचे काकोळत करूं आनी आमचे पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकलूत कर काकलूत कर सोम्या काकलूत कर काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोम्या काकलूत कर काकलूत कर सोम्या काकलूत कर काकलूत कर प्रार्थया सर्वेस्परा अगणित काकोळतेच्या बापा आमचे असत कायम तुजो आदर आनी आसरो जोडो आमी अत्रेकता पातका कथा विने गर्भे संभवलेले तुझ्या पुताचे मायेचे विनवणे काणवळेन मानून घे आनी आमकां सर पिडेशिदांतले राखून कुडी आत्म्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विश्वासान आमी मागता आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता राजो चलयता ससनाच्या ससना आमेन.
उत्पत्ती पुस्तकांतले वसप. सरस्परा देवान दादल्याक उलो केलो आनी विचारले, तूं खंय आसाय? ताणें जाप दिली, तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो. हांव विणगो आसलो देखून हांव भियेलो आनी लिपलो. देवान ताका सवाल केलें, तूं विणगो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें? हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? दादल्यान जाप दिली, तुवें म्हजी सांगातीन करून दिल्ले स्त्रियेन त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. सरस्परा देवान स्त्रिये लागीं विचारलें, हें तुवें कित्याक केलें? स्त्रियेन जाप दिली, सर्पान म्हाका पासायली आनी हांवें तें केलें. तवळ सरस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिरा पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सरतलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितान धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें, तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मनकाय हांव घालतलो आनी तिचे संतती तुजे मस्तक चेपतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय. स्त्रियेक ताणें म्हणलें, तुज्या गर्भेस्थपणाचे कश्ट हांव वाडयतलो. दुखीन तूं भुरग्यांक प्रासू जातलय, पूण तुज्या दादल्याक तूं आत्रेकतलय आनी तो तुजेर अधिकार चलयतलो. दादल्याक ताणें म्हणलें, तुजे स्त्रियेचें उतर आयकून हांवें आडवरलेल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून भुंयचेर शिरा पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितान कश्टा वंटिनी भुंय वसोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. ती भुंय तुका काटेकुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतलीं झाडां तूं खातलोय. धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणीक तूं फाटीं वससर कापोलोसो घाम व्हरोवन तुजें पोट भरतलोय. वय धूळ तूं आनी धुळीक तूं फाटीं वेतलोय. मनशान आपले बायलेक येव आनी नांव दिलें. मनशान आपले बायलेक येव म्हूण नांव दिलें, कित्याक जियेतल्या सर्वांची ती मूळ आवय. सरस्परा देवान मनशाक आनी ताचे बायलेक चमड्याच्या मस्तायकी करून न्हेसयली. उपरांत सरस्परा देवान म्हणलें, आपले मनीस आतां बरें वायट समजून आमचे सारको जाला. जिविताच्या रुखाच्या फळायकी तो हात घालीत आनी ते खावन ससनाक जियेत. तशें घडोवंक नजो देखून सरस्परा देवान ताका एदेनाच्या बागेंतलो भायर घालो आनी जे धरणीचो ताका रचलो तीच धर्ण वाचोवंक ताका धाडलो. मनशान असो देवान भायर घालो आनी जिविताच्या रुखा सरशी कोणेय वचनाशे एदेनाच्या बागेचे उदें देख आनी सर कुशीचे घुमता तसल्या जलत्या उज्याची तलवार दवरली आनी थंय वचनाशें ताणें केलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. सरस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. पूर्व दोंगर अस्तित्वांत येवचे आदी, पृथ्वी आनी तांतले देश तुवें रचचे आदी, ससनातावन ससनाक पर्यंत तूंच आमचो देव. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. मनशानो फाटीं वसा अशें फर्माण दिवन मनशांक तूं परत्यान मातयेक फाटीं व्हरताय. 1000 वर्सां तुजे दृश्टेन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसा वा रातीच्या एका परा सारकी. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. तूं मनशाक उदकाच्या लोटा परी व्हरून व्हरताय. ताची जत तूं एक सपन कशी. सकाळीच्या आदेसाक जीव जातल्या तणा परी दीस उदेतना ते जीव जावन पळता, दीस बुडतना ते भावून चुकता. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. आमचे दीस मोठवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका, तेदवा आमच्या काळजाक मेळटली जनवाय. सर्वेस्परा बदल तुजें मन केदळ पर्यंत रागार रावताय, तुज्या सक्रांची तुका बिरमो दिसूं. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. उंड्या वरवीं मात मनीस जियेना, बगा देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या अरयेका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी आनी एक संदर्भार व्हड एक लोकां जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक चडशी आपोवन जेजून तांच्या लागीं म्हळें, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसां हांव म्हजे सांगाता ते रावल्यात आनी खावंक जेवंक तांचे लागीं कांय ना. आनी आतां हांव तांकां उपाशी घरा धाडीन जाल्यार वेताना वाटेर ती तंग जातात. तांचे मदलीं थोडीं पयस जावन आयल्यांत. ताका शिसांनी जाप दिली, हांगा हे एकसुरे सुवातेर तांकां उंड्यांनी दादोश करूंक कोणाक सादी जायत? तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? विचारी जेजू. 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तितल्यार लोकांक धरणीर बसोवंक ताणें फर्मायलें. उपरांत ते 7 उंडे घेवन ताणें अर्घ दिवन मोडलें आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसा लागीं दिलें. शिसांनी ते लोकांक वाडलें. थोड्यो ल्हान मासल्योय तांचे लागीं आसल्यो. तांचेर ताणें आशिर्वाद घाल्या उपरांत त्योय लोकांक वाडोवंक सांगलें. ती सगळीं जेवलीं आनी धादोश जालीं. कावन उरले कुडके आरावन काडटना 7 दालीं भरलीं. जेवलो लोक चड न्ही, 4,000 जायत. उपरांत तांकां ताणें घरा धाडलीं आनी तो आपल्या शिसा सांगाता मच्छवार सोडून दालमानुता गांवांक पैदन गेलो. देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भयणीनो आनी भावानो, 3 दिसांचे पयन जेजू सांगी विविध गांवांत हांव हळ्ळ्यांत हांव जेजूची शिकोवन आयकोवच्याक थंयसर येवन पावल्यात. आनी जेजू निरंतरी 3 दिसांचे शिकोवन दिवन आसा. जर ते ह्या दिसांनी आमी पळोवंक तर पुणक्षेत्रान गे वा फिरगेन वर्साक 1 फावटी 2 फावटी 2 दिसांचे वा 3 दिसा रेतीर आसता. तशेंच त्या काळार जेजू निरंतरी 3 दिसांचे शिकोवन दिता. आनी ह्या 3 दिसांनी लोक कितेंच फाटी सरोवंक ना, फाटी वचोंक ना, भागर ताचे संगे रावन जे कितें जेजू शिकयता ते मग्न जावन आयकता मात्र न्ही, तांकांय मुखल्या दिसांनी बरेंच आमच्या उपकार जातले म्हणलें चिंतून थंयच रावतात. पूण आखरेचो दीस आयलो, तांकां घरादारचो वेळ आयलो. ह्या वेळार जेजू म्हणटा
म्हजे संगी 3 दीस रावल्यात, दीस आनी रात, आनी आतां तांकां कशें उपाशी पाटी धडोवंक? खंडीत सुरवेच्या दिसा आयल्या तेन्ना तांचे संगी इल्लेशे काणगे आयले जावंक पुरो, बुतयेंत गे या पॅकेटांत गे कितें गे, पूण 3 दीस ते पावले ना जावंक पुरो. एका दिसांनी काली जाली गे वा 2 दिसांनी कळीत ना, पूण 3 दीस म्हणटना निजाकी सक्रांक भूक लागली आसतली. तर आतां जेजू इतलें मोगान ताचें आयकोंक आयला, इतलें भक्तीपणांत आसलो, तर आतां हांवें तांकां कशें फाटीं धाडचें? कितें पण पोटाक दिसय न्ही गे, असले भोगाप ताका मेळटा आनी ताच्याच शिसा कडेन विचारता, ह्या लोकांक कितें म्हणे आमी दिवंक जाय, पूण ताच्या शिसांक कंत जाली लागली, कंचूर जाली. इतल्या लोकांक ह्या गुड्या दोंग्यार कितें आसा? रिती सुवात कितेंच ना, पूण जेजू कळीत आसा कितें करचें गे म्हणलें. देखून तांचे कडेन विचारता, तांचे कडेन कितें आसा? एकामेकांक विचारतना ओट्टूक तांकां 7 उंडे फावो जाले आनी थोड्यो ल्हान मासल्यो आसल्यो. जेजू चिंता, खंडीत ह्या 7 उंड्यांनी ह्या थोड्या मासल्यांनी तांकां जाय पुरते दादोश करूंक म्हज्यान साद जाता म्हणून. कित्याक ताचे ते दैवीक सकत आसले, त्या दैवीक सक्त मुखांतर ते 7 उंडे आपूण घेता, जेजूक उलो मारता, देवाक उलो मारता, अर्गां दिता. कित्याक 3 दीस हो लोक म्हजे संगी आसलो, म्हजे शिकून आयकून आसलो, आतां म्हजें काम जावन आसा तांकां दादोशी करचें. देखून हे उंडे तूं तांकां दादोशी जेवता म्हणसर तांकां बेसांवांनी बरोवन हें कान परिवर्तन जावन दी. आनी ताणें बेसांव दिल्लेंच तो शिसांक आपयता आनी म्हणटा, घेयात आनी वांटून दियात. वय व्हडा भक्तीपणान वय शिस तांकां दुबाव आसले जावंक पुरो. ह्या 7 उंड्यांनी कशें ह्या 4000 प्लस वांटून दिवचें गे म्हणून. पूण तांणी वांटता आसतना तें खाली जाल्लें ना, ताच्या बदलाक तांणी दादोशी खावन जेवन उपरांत उरले सयत 7 बाकेट जावयेत. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, तर एका मनशाच्या जिवितांत व्हरतो संतोशाचो दीस ह्या घडी केदला. ती घडी जावन आसा जेजून म्हाका विविध संदर्भार विविध संती वयर आशिर्वादां दिवन म्हाका बरें केलां. ती आशिर्वादां ह्या तालेंतां वा देणी हांव पयलें थंय वांटून घेता. तो जावन आसा व्हरतो संतोशाचो दीस. ती घडी जावन आसा व्हरतो संतोशाची घडी. कित्याक जे कितें म्हाका देवान दिलें, आशिर्वादान भरलें, जावंक पुरो वस्तूंनी, जावंक पुरो देणयांनी, जावंक पुरो अर्थीक, जावंक पुरो हेर संगतींनी, तेन्ना हांव पयलें तें वांटून दिता. त्याच संदर्भार म्हज्या मुखांतर आनी एका मनशाक, म्हज्या मुखांतर 10 जाणां लोकांक, म्हज्या मुखांतर एका कुटुंबाक हांव वांटून घेवंक शकलो आनी संतोश वांटून दिलो. हें जावन आसा मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमचे व्हरतो संतोश घडी जावंक पुरो. पूण कितल्या मापान हो संतोश आमी वांटूंक तयार आसा? सबार लोकांक देवान आशिर्वाद भरला आनी थोड्या बरोवन ना. तांकां समाधान आसूंक पुरो, शांत आसूंक पुरो, पूण तांच्या चलत्या जिवितांक फावत बरें मेळना. तर देवान म्हाका दिल्लें आसता तांचे ते वांटून घेवंक या तांकां दिवंक, कित्याक हांव फाटीं सरता? तर आज त्याच लोर्द सायबीणचें फेस्त आमी आचरण करच्या संदर्भी ती ह्या असल्या संतेनी आमकां मजत करून दी. आमचें काळीज हाळू करून असल्या लोकां थंय मग्न जावन तांच्या संतोश आमी वांटली जावच्याक तसो जेजू क्रिस्त आमकां देर दिवन बेसावन बरोवन आमचें काळीज कशें जेजूचें काळीज सुरसुरलें मोवाळ्ळें तशें आमचें काळीज मोवाळून दी आनी हेरां थंय हो संतोश वांटून घेवंक तो आमकां आदार जावन दी.
आया तुझ्या पाया तळी नितळ जावच्या आशे आमची काळजां मेळ्ळी घे मागता तुझे लागीं पातकिणी बागी उपकार सबार केल्याय तुवें दिवून आमकां जिवीत नवें भेटयता वात जीवन आमचें उंड्या वायना सोबे म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देव बापाक मानपदांतल्यान जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या तुमचें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस उच्या दवाक सरस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मनीस जाल्या तुज्या एकल्याच पुतान आमकां मायेत हांव जल्म घेतना तिचे आमकां विबाडूंक ना पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपणे घेतल्या मनशा साईबा वरवीं आमकां हे आमच्या पातकांतले निवारून तो पवित्र कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोय आसो. तुमचे सवय आसा. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं आज ह्या पवान मन वळखून आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत आमकां बरी असो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिन वाचनाची गीत गावन तुजी काणवळाय आमी वाखणटा. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सोर काळे मनशां कितली आपर्मे तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवेक साकारणेचेर काकुळतेन तुवें नदर गेली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणता सरकार. तांचे वाखणेक आमचें ताळें मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणचें. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेलच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गट परगटुया. सोन्या
जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगडता तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविता सोडोवन सोडोवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रेम विचारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमागांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव मिणीची कोत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजी फस जोडीत मुखार पळोवंक फोव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तुजो पती भगवान धर्मता आनी सर कळी तुका मारल्यान सगळ्या भक्त संगती तुका मारल्यान त्या सक्तम भक्तां बरोबर सत्रांच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वांतराने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशें सर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडो दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सरेस परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सावस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटाय. कित्याक सुटकी पृथ्वीन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्तान तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पय सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे ताका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माय मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ते शेळेच्या जेवणा आपयल्यान ते सुभागे. सम्या तुवें आमच्या भितरूचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
गा तूं अज्ञा गा संतोषान वडवीक सरपद्वेदाराची परसां कळय ही दयाळाय त्या वयल्या धन्या देवाची आपल्या बळवंत बावळ्यांक ताणें बळ दाखयला किरकोळ्यांकू सुबारला काळजांत व्हडपणचींच्या गरव्यांक दोसपाट आयला कालत्यांक दिव्यांनी भरला कालत्यांक दिव्यांनी भरला गा तूं अज्ञा गा संतोषान वडवीक सरपद्वेदाराची परसां कळय ही दयाळाय त्या वयल्या धन्या देवाची प्रार्थया कणवल्या बापा भाग्यवंत आमकां मरी आमी आसमान दिताना तुवें आमकां सर्गेच्या जेवणांत दादोशी केलें देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आमकां मरेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सडवंदराची भक्तपणे साखरेकर आमकां करपाक जाय हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्विस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मान तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडुपकार कार्मेल सायबिनीचे नव्यान हे भगिवंती देवाची माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वखणटा आपणाकच चारांदासी म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुज्या पुतान कुर्सार उमळटना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुडयार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मांडून घेतली गरजा कांदा वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलाक सादीक दाखवले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे बरे बळे माये कतनातले आमकारी कार्मेलिताच्या आदारा पाव आमकां हे दर्या सुकरा म्हूण पारातले आनी तूं तांकां पावले आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेन आनी तीर बरोवशान तुजे चडशी आमी येता आनी आमच्यो सर गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरता सर आमची गरजो मरिया माया मुखांत जेजू थंय आमी समर्पण दिवया उगडास कर एबू दयाळी आमकारी मरिये तुज्या आसऱ्यांत उरलो तुजो आदार मागलो तुजे मध्यस्थी सोदुरलो कोणपणी कुमक नासतना गेलो म्हूण कितेंच कोणेच आयकूंक ना हे पातयेन देर काण घेवन तुजे कडेन धांवून येता हे आमकारीचे आमकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातक्यांनी कंतीश तुज्या मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकूळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन नमान मरे कृपे मुरलेले तुझे संगता श्रेय भितर तुजो देव आनी सदैव फॉल जिगतीचे जेजू भगिवंती मरी देवशमे आमकां पापयां खातीर विनंती कर
आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पसत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बरलेले समजे सांगाता श्रेय भितर तो सदैव आणि सदैव फळ जगतचे जेजू भगवंती मरे देवश्मी आम्हा खाती विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पसत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बरलेले समजे सांगाता श्रेय भितर तो सदैव आणि सदैव फळ जगतचे जेजू भगवंती मरे देवश्मी आम्हा खाती विनंती कर. आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये आम्हा पसत विनंती कर. अर्घ प्रार्थन हे भगवंती मुरगी कार्मेल राणी आमच्या आवय तू जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सहकारांक अर्घां दिता. व्हडा पातयेन तुजे बेंतीन गेल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जीव प्रयत्न करतली हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या तुका भावूंक आमकां भावू कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जिजबळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. मागता तुमकां समेस्तांक भाग्यवंत लोर्ड सायबिणीचें फेस्त आनी तशेंच एक बागी दीस. Carmel dongra sopce saibini asam somantuka magni amchi घेन वर्गे सर्गा जोंदे आशीर्वादा. जिनिये पर्वत चढताना आपटून दापटून पडताना ये आमच्या आदारा. कणबेजाराय दोस्ताना उर्बा आमची निवताना जेजूक दयेन सांगे कुता. कुशीताची करू ती आदार. कार्मेल दोंगरा सोबचे सायबिणी आसम सोमान तुका मागणी आमची घेवन वर्गे सर्गाक जोंदी आशीर्वादा. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरियेक आशीर्वादी आमकां. बैन कुसाची कृपा नरम आमची दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापा शिवताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.